एकठांय जेजू आमी जाल्या आराधन करूंक सोरपोटल्या वोनून तुका वोनून तुका वोनून तुका एकठांय जेजू आमी जाल्या आराधन करूंक सोरपोटल्या वोनून तुका वोनून तुका वोनून तुका. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक कोट तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सगळें आसूं. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, देवाक आमी आर्गां आनी दिवनवास दीत रावया, कित्याक देव आमकां सगळें बरेंपण दर दिसा फाव करता. आनी आमी कितें करता? आमी ताका आमचें जिवीत ओपून दिता, ताचे बरोबर आमी जिवंक आवडटा, पूण चड करून आमच्या उतरांनी चिंतनांनी आनी चालींतल्यान आमी ताचे सारकीं वागोना. आनी मागीर तो आमकां वायट करना, पूण आमीच आमचेर वायट ओडून घेता. तातूंतली आमकां सुटका दिवच्याक ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरया आनी देवाचें भोगसण मागया. सगळीं जाणांक काळजान ताण म्हणया. हांव पातकी सोरपोदेदाद देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उंचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकल्यो बागून वा आशिर्वाद घेवया. सोरपोदेदाद देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. मागुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तूं सगळ्या देण्याचो रोचणार आनी दोनी. तुजे असल्या दोनयाची सेवा करची म्हणल्यार आमचें पूर्ण आनी शाश्वत सूख. देखून तुजे भक्तीन आमकां सदां संतोश मेळो सकोर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चीत दिवन आयकुया. प्रकाशनेच्या पुस्तका वयलें वाचप. हांव जुआंव. म्हजे दर्शनांत अशें पळयलें. स्वर्गाचें दार उक्तें जालें आनी तुरतुऱ्यो सारक्यो सदवलो जसो ताळो हांवें आदीं आयकला. ताणें म्हाका सांगलें, हांगासर वयर ये आनी फुडाराक कितें घडटलें तें हांव तुका दाखयतलो. रोखडोच म्हजेर आत्म्याचो भार आयला. थंय स्वर्गार एक सिंहासन आसलें आनी ताचेर कोण एकलो बसलो. ताचे मुखामोळ एका जिगजिगीत माणका परी आनी एका तांबड्या मोतया वरवीं झगझगतालें. सदरेर भोंवती माणका सारके लोकलोकीत एक दोंदुबाल आसलें. ह्या शिंवासनान भोंवती 24 सदऱ्यो आसल्यो आनी तांचेर दवे न्हेसलेले आनी तकलेर भांगाराचें मुकूट घालून बसलोले 24 जाणटे आसले. शिंवासना तावन भायर सरतालीं जोगलावी आनी गडगड्याचो आवाज. शिंवासना मुखार 7 पेटलोले दिवे जळटाले. ते देवाचे 7 आत्मे.
सोदरे मुखार सूर्यकांता इतलो धवो खंयच्यो सोमदीर कसो असलो. सोदरेच्या माजार आनी भोंवती फाटल्यान आनी फुडल्यान जायते दोळ्यांचे 4 जिव्यो रचना आसल्यो. पयली रचना एक शीम कसो दिसतालो, दुसरी एक पाडकुलो कसो, तिसरे एका मनशाचें तोंड आसलें आनी चवथी रचना एके उक्ते घोवणी वरी दिसताली. चारूय जिव्या रचनाक एक एकल्याक 6 पाडकुले आसले आनी तांकां सोमभोंवती भायल्यान आनी भितरल्यान खूब दोळे आसले. दीस आनी रात थांबनासतना त्यो रचना गायताल्यो, पवित्र 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 सर्वेस्पोर देव सदपदवेदार. तो आसलो, तो आसा आनी येवचो आसा. जितले पावटी त्यो रचना सोदरेक बसला आनी सदां सर्वदां जियेता ताका मोहिमेची, स्तुतीची आनी दिनवासनेची गितां गायताल्यो, तितले पावटी 24 जाणटे सोदरेर बसला. तांच्या पांयां पडटाले आनी सदां सर्वदां जियेता ताची पुजा करताले. आपले मुकूट सोदरे मुखार उडोवन ते म्हणटाले, आमच्या सर्वेस्परा देवा, तुका फावो स्तुती, पदवी आनी मोहिमा, कारण सगल्यो वस्तू रचल्याय तुवें आनी नासले तितलें तुजे कुशी वरवीं जल्माक आयल्या. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावनी. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. जबाब. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. देवाच्या पवित्र मंदिरान सर्वेस्पराची वाखाणी करात. देवाचे पदवे बांदलोले मोलो पळोवन सर्वेस्पराची वाखाणी करात. जबाब. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. शिंगां गाजोवन विणे किन्नोऱ्यो वाजोवन सर्वेस्पराची वाखाणी करात. घुमट धरून कुशालकायेन मुरगोटोन सर्वेस्पराची वाखाणी करात. जबाब. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. देवाची व्हडली व्हरती कर्तृत्वां नियाळून सर्वेस्पराची वाखाणी करात. देवाची सोड नाशिल्ली मोहिमा सोमरून सर्वेस्पराची वाखाणी करात. जबाब. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. सोतार धरून वेणू वाजोवन सर्वेस्पराची वाखाणी करात. सनसनीत तिनतिनीत खांजल्यार सर्वेस्पराची वाखाणी करात. देवान तुमकां जीव प्राण दिला, सर्वेस्पराची वाखाणी करात. जबाब. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. उद्गार. सर्वेस्porak soy 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 soy. सर्वेस्porak soy 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 soy. सर्वेस्porak soy 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 soy. सर्वेस्porak soy soy. हांवें तुमकां विचून काडल्यान. तुमी वचून तोखता तसलीं फळां दिवची म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यान. सर्वेस्porak soy 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 soy. सर्वेस्porak soy 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 soy. सर्वेस्porak soy 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 soy. सर्वेस्porak soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून शिश्यांक
एक वपार सांगली, कित्याक तो जेरुसल्याक लागीं पावलोलो आनी देवाच्या राज्याची बेगीनच दाखोवण जातली म्हूण ते समजताले. ती वपार अशी: कोण एक उंच कुडयेचो मनीस आपणाक राजा करून घेवन परत येवचे खातीर एका पयशिल्या देसांत गेलो. आपल्या 10 चाकरांक आपोवन हाडून ताणें तांकां 10 भांगराचे नाणे वांटून दिले आनी म्हणलें, हांव परतून येसोर हांचेर वेपार धंदो करात. ताचे गांवबाव ताका जोडटाले आनी ताचे फाटल्यान ताणें निरोपी धाडून अशें सांगलें, हाणें आमचें राज चलोवचें आमकां नाका. तरी पूण तो राजा जावन परत आयलो आनी ज्या चाकरांक ताणें दुडू दिलोले तांतल्या जोण एकल्यान कितलोसो वेपाराचो आदाव काडलो तें पळोवंक ताणें तांकां आपोवन लायले. आपयल्यान येवन म्हणलें, दोनया, तुज्या भांगराच्या नाण्यांक आनीक 10 नाणे हांवें जोडले. दोनयान जबाब दिलो, शाबास, बरें चाकरा, हे इल्लेशे वस्तूंत तूं विस्वासी जालो देखून तूं 10 शारांचो अधिकारी जातलोय. आनी दुसऱ्यान येवन म्हणलें, दोनया, तुज्या भांगराच्या नाण्यांक आनीक 5 नाणे हांवें जोडले. आनी हाकाय ताणें म्हणलें, आनी तूं 5 शारांचो अधिकारी जा. मागीर आनी एकल्यान येवन म्हणलें, दोनया, तुजो भांगराचो नाणो हो पळय आसा. रुमालांत घालून हांवें तो दवरलो. म्हाका तुजी भिरांत दिसताली. तूं खर मनीस, तुवें दवरूंक नाय तें तूं उखलताय आनी तुवें वोंपूंक नाय तें तूं लुंवताय. ताणें ताका जाप दिली, आरे नोश्ट्या चाकरा, तुज्याच तोंडान तुजो न्याय करता. हांव खर मनीस, हांवें दवरूंक ना तें हांव उखलतां आनी हांवें वोंपूंक ना तें हांव लुंवतां म्हूण तूं तो जाणो आसलोय. तशें जाल्यार म्हजो दुडू तुवें सावकाराच्या हातांत कित्याक घालो नाय? परत येवन कळंतर सयत तो घेतलो आसलो. आनी तो थंय आसलेल्यांक ताणें सांगलें, हाचे कडचो तो नाणो काडून घेयात आनी 10 नाणे आसात ताका तो दियात. आनी ताणें म्हणलें, दोनया, ताचे लागीं 10 नाणे आसात मू. तर हांव तुमकां सांगतां, ज्या कोणा लागीं आसा ताका आनीक ओगळें दितोले, पूण ज्या कोणा लागीं ना ताचे लागचे आसा तेंय काण घेतले. पूण आपणाचेर हांवें राज चलयलेलें नाका आसल्या त्या म्हज्या दुस्मानाक हांगासर हाडात आनी म्हज्या दोळ्यां उजीर तांचो जीव काडात. आनी अशें उलयल्या उपरांत जेजू हेरां आदीं जेरुसलेमाचे वाटेक लागलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. जेजू विशीं तर आमी पळयत जाल्यार कोण जेजू कोण आमी जाणो आनी आमी अणभवला की जेजू देवाचो पूत. देवान आमकां रचल्या न्हय, देवान आमकां आपल्या सारकीं रचल्या आनी हे परी आमी देवाची भुरगीं जाल्लीं आसा. पूण हें स्वतंत्रपण पळय ताणें आमकां दिल्लें तें आमी उगडायलें. स्वतंत्रपण दिल्लें कित्याक लागून? देवाक ओळखूंक, देवाचो मोग अणभवूंक आनी देवा सारकीं एकामेकाचो मोग करूंक.
सेवा करूंक मोगान सेवा करूंक पूण कसली देवाच्या मदतीन कित्याक देवा सगळे आमी ताची भुरगीं जाता ताचे विरेत आमी ताची भुरग्यां भाशेन जियेना म्हणटत जेजूक ताणें कित्याक लागून धाडलो हे भाशेन आमी जियेले ना म्हणून आनी ताका लागून ताणें आमकां दाखयलें कशे भाशेन जिवंक जाय पळय तें आतां वो आमचे सारको जालो म्हणून आयकलां कोण जेजू आमचे सारको जालो खरो पूण ताणें इतलो ल्हान बेस घेतलो की तो चाकरांच्या चाकोर जालो चाकरांचो चाकोर जालो आनी हे परी ताणें कितें केलें देवाच्या हुकुपा प्रमाणे ताणें आपलें जिवीत सारलें आमी कितें करता एक चाकोर कोणाचें आयकता मालकाचें न्हय तर आमी कोणाचें आयकूंक जाय देवाचें आमी आयकता ना कित्याक आमी चाकर म्हणून समजना आमी पूण आमी सगळीं जाणां चाकरांच आमी देवाचीं भुरगीं आमी एकामेकाची सेवा करूंक जाय तें आमकां जेजून दाखयलां आनी कशे भाशेन दाखयलां ताणें आमकां नाकारूंक ना पूण सगळ्या जाणांक फुतकरल्या आनी आपलें सगळें आमचें जिवीत जिवन आमकां ताणें सुटका दिली तो आतां राजा जावन आयिल्लो आसा राजा जिविताचो आनी आमी कितें करता ताका नाकारता थोडीं जाणां आमी बरे भाशेन जियेता जें आमकां दिलां तें आमी ताचें सगळें आनीक करून काडटा ते भाशेन तो आमकां म्हणना तूं ताचें फळ दितलो तो आमकां आनिकूय जबाबदारी दितलो हांव सदांच अशें म्हणटा जेन्ना आमी वावरूंक लागता मागीर कितें जाता आमकां ती संय जाता तितलें आमच्यान करूंक जाता मागीर देव कितें करता आमकां आनीक दिता आयज आमकां सांगलां जाचे कडेन आसा ताका आनिकूय मेळटलें पूण तें बेश्टें फलगां मारूंक न्हय ना तें आनिकूय वावर करूंक आतां आमी कितें करता आनी सुबेज वावर करूंक सोदिना इल्लें पुरो आमकां आनी सुबेज दिलें की आमी ओडी काडटा आमी तें नाकारता आमी आवाज करूंक लागता हे भाशेन जाता म्हणून तें समजून घेवया आमी तर बरे भाशेन वावर करीत तो आमकां कृपा दिता देवा सारकी आमी आनिकूय करच्यात देव पळय कितलें सांबाळटा ही आमची ल्हान एक पृथ्वी आसा ही एकदम उफाट आसा पूण ताचें कितलें आनीक आसा तें सगळें तो सांबाळटा आनी प्रत्येकाक सगळें तो जियेता म्हजेंच सगळें न्हय पूण सगळी सृश्टी सगळें भितरल्यान जिवन तो इतलो वावर करता आमच्यान ते भाशेन करूंक जायना आमी आमचेंच जिवीत परिपूर्णपणे जिवंक जायना कित्याक आमचे मदें मर्यादी आसा पूण देवाचे कृपेन आमी आनिकूय करूंक जाता आयज आमी पळयता जे मनीस देवान वेंचून काडलेले पावलू आनी पेद्रू तांच्या जिविताची देख घेतलेली आसा आनी जंयसर तांकां मरण मेळ्ळेलें वॅटिकन थंयसर आनी रोमांकूच म्हणजे भायर थंयसर 2 मंदिरां बांदलेलीं आसा कित्याक बांदलेलीं आसा कित्याक तांचे उद्देशी सगळ्या लोकांक ही कृपा आनिकूय मेळ्ळिली आसा जिवे फातर कशें जिवंक थंयसर 2 व्हडलीं बजिलिकां बांदलेलीं आसा आनी आयज आमी त्या बजिलिकांचो उगडास करता कित्याक त्या पाप सायबान अनाक्लिटस म्हणटा पळय ताणें 70 आनी 100 वर्सां एक म्हणना हितून हांगसर धाकटें ऑरेटरी बांदली आनी थंयसर वॅटिकन म्हणटा पळय आतां सांत पिटर आसा पळय ती आनी दुसरें म्हणजे ताणें हांगसर बांदली सेंट पॉल्स आउटसायड द वॉल मागीर थोड्या वर्सांनी व्हडलें मंदीर बांदून आयली आनी ती आतां आजून आसात तांणी थोडी म्हणल्यार हितून पोत्तून तांकां म्हणल्यार हितून बांदची पडली कित्याक एक जळून गेलें मागीर पोत्तून तांकां बांदचें पडलें हे भाशेन आतां आमी पळयता ती मंदिरां कित्याक लागून आसा थंयचो सगळो लोक एकठांय जाता कित्याक लागून जाता
देवाची तुस्त करूंक आनी देवाक वाखाणूंक. तर आमी बाजिलिकेन कित्याक येता? कित्याक हांगसर भाग्यवन फ्रांसीस शावेर आसा आनी ताका लागून हें मंदीर अदीक आनी अदीक पवित्रतायेन आमकां बोधता, कित्याक तो आमचे पासत मागता. तेच भाशेन प्रत्येक जाग्याचेर जे सांत मेले थंयसरूय ते जागे पवित्र जातात. आमी सगळीं जाणां देवाची मंदिरां, कित्याक देव आमचे सगळें जियेता आनी हे भाशेन जिवच्याक आमी भाग्यवन फ्रांसीस शावेर कडेन मागया. ह्या दिसांनी नोवेनांच्या दिसांनी येतलीं तीं 24 सावन ते मेरेन सावन आमी अदीक मागण्यांत रावया आनी देवाचें सगळें बरेंपण आमच्या उतरांनी कोन्यांनी आनी चालिल्ल्यान करया. सगळीं जाणां आमचे हात अशे उंटेन दवरया, दोळे बंद करून प्रत्येक सुस्कारान जेजून आमी बरोवन येता. जेजू सवें आमचें सगळें दवरया आनी हे परी जिवे फातर जावया. आनी ह्या वेळार सगळ्या संवसारा पासत आतां आमी मागया. सोरपोदेदारा आनी काकृतसारा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रोमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवळायन मानून घे. ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागोवंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परचेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जल्माळें उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Betonechen git C35, tuj tenan favor salo, page 43, C35. Tuj tenan favor salo, pritumin am kadilo, munshacha vauran kelo. Betoita duka undo, wakani duka papa, diam ka jiva undo, wakani duka papa, diam ka jiva undo, tuj tenan favor salo, dakwalin pilum dilo, munshacha vauran kelo, betoita tuka soro. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोडपू दितात देवा बापाक मानता तसलीं जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या पवित्र सुवेच्छा दावा. सर्वेस्पोन मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, आमची बेठवणी मानून घे आनी हे स्वातेर संस्काराची कृपा आनी आमच्या मागण्याचो फळ आमकां तुज्या भुरग्यांक मेळोसो कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमची सोफी आसूं, आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्पराताय उबाता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. पोयोश आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपोदेदार आनी सासणाच्या देवा, सोरकालीन सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फाव हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजें घर प्रार्थनेचें घर, थंय तूं बिराड करून रावताय आनी अगणीत उदारपणान तुज्या भक्तांक सुबां देण्यांनी निरंतरी भोगताय. हे परी तुका मानता तसले जिणेच्या परजोळांत फांकतें तुजें पवित्र आत्म्याच्या सोबीत सुंदर मंदीर तूं बांदून हाडटाय. आमीच तें तुजें मोहिमेचें जिवे मंदीर
मातये फातराचे मंदिरांत तुजे विंचलोले पोरचेक पवित्र सभेक तूं जमयताय आनी थांबोन आसतना तिका पवित्रतायेन वाडयत आसाय. अशें हे जेजूचे पोतणीक हिशोब नासलेल्या भुरग्यांनी संतोश भरीत जाल्ल्या वयक सर्गीच्या वैभवाक तूं तयार कोत्ताय. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचोली तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय, उंचोली तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वचे आदीं जेजून उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्च घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो बापा, ती आपल्या शिस्तांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्च, नव्या आनी साशणीक करोराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगडुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जिवणपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलीं सोम्या, संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्च तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें, देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले ह्यो पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासो दुर्मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजे परजोडी तुमकां मोळ पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती बागेवन झुजे, बागेवन दोरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगळें भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. जेजून मागणें म्हणलेलें तें आतां आमी ताका एकवटून म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी चोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें दोरम दितांक पडले आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सव्या आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया.
देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळो. आमेन. जेजूक आमी आमच्या काळजांत शेवंक हे मागणें म्हणया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटां. तुजे सरशिलो कोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. क्रिस्त प्रसादाचें गीत D3 आमकां पुरो जेजू, पेज 48. आमकां पुरो जेजू. आमकां पुरो जेजू, ताचे प्रमाणीक आमकां ताचो कुर्बीस, ताचे पुनर्जिवीत. आमकां पुरो जेजू, ताचे प्रमाणीक आमकां ताचो कुर्बीस, ताचे पुनर्जिवीत. जेजू मेलून ताचे सोवे रिकून रावूंक म्हाका फावले. सोर्वावोनूच वर्तुवादा सगळ्या वोनेच उतम देणे. केदोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या संवसारार जियेतोले तुजे पवित्र सुबेक सुर्गीच्या जेरुजल्याची तुवें खुणां करून आमच्या दोळे मुखार दवरल्याय. ह्या संवसारांत वांटो घेवन, ह्या संस्कारांत वांटो घेवन तुजे कृपेचें मंदीर जावंक आनी तुजे मोहिमेच्या निवासांत भितर सरूंक आमकां फाव कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. भयणीन भावनो, आमी लागशिल्ली तयारी करूंक लागले आतां नोयना आनी फेस्ताची. 24 नोयन स्टार्ट जाता. हे आमी स्टार्ट केलेलें आसा. मिसा 6, 7, 8. पूण हातून भाग घेवंक जायना, कित्याक सगलो लोक येवंक सोदता आनी इतलो लोक येतो की 200 लोकांसर आमच्यान कोणाक म्हणून निवडटल्या. हें ताका लागून आमी अशेंच केलेलें आसा मीस. दुसऱ्यांक ना, फकत आमी कोत्ता आनी तुमचे सरशी आमी तें हाडटा सोशल मिडियांतल्यान. सकाळीं 5 आमी पवित्र भोजन दवरलेली आसा. हे परी सगल्या आमच्या लोकां पासून आमी मागता, सगल्या पासून. आनी त्या वेळार तुमकां आमी सगल्यांक जेजूशी एकवटून दवरता. मागीर म्हणून आनी तूं मिसांत 6, 7, 8 तुमी अदीक भाग घेतात. पूण आनिकूय मदेकात तुमकां आमी वस्तू तुमचे सरशी हाडटा. तुमच्यान खूब आयकूंक जाता. सांताचें आयज म्हूण हातूं समर्पण त्या 2 मंदिरांचे, बजिलिकेचे, पिटर आनी पॉल. तर आनिकूय आमी हे भाशेन तुमचे सगळे मागणी, त्योर्स ह्या वस्तू दवरतल्या. सगळे त्या आमी तुमचे फुडें ती हाडटल्या आमच्या चॅनलांतल्यान. ओरिजिनल बसिलिका ऑफ माउंट जेजू यूट्यूब ताचेर तुमच्यान पळोवंक जाता.
पूण मागीर दुसरी चॅनलां तुमकां दाखयतलीं. सांगेच्या आदेसाक जेन्ना नोयनां स्टार्ट जातात तेन्ना प्रत्येक भाशांनी आमी मिसाय घेतल्या, कित्याक सोवांक मागीर लोक घरा आसलो म्हणटच तुमच्यान तातूंतय भाग घेवंक जाता. ह्या वेळार ह्या दिसांनी तुमच्यान सगल्या जाणांक उमांक येवंक जाता. उमांक आमी अशी टायम दवरलेलो आसा 10 ते 4. पूण सुबेज लोक येत तर वेगळी येत तर आमच्यान मागीर मातशें वेगळी स्टार्ट करूंक जाता 10च्या आदीं आनी 4च्या उपरांत. पूण तें पळोवंक जाता, कित्याक नाजाल्यार सगळो दीसभर आमकां एकेच लागीं काम करचें पडटा. तें पळोवन आमच्यान तुमकां म्हणा हितून उमाक येवंक दिवंक जाता. तर हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तुमी हे परी पूर्णपणे सहकार करतात. ही एक नवी पद्दत, कितल्याशे वर्सांनी हें आमकां घडलां. पूण आमी गोठ आसा आनी हेच भाशेन रावया. आतां आमी बेसांव घेवया आनी भाग्यवान फ्रांसीस शेवेरा कडेन मागया. भाग्यवान फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें, देखून जेजूचें नांव आनी चडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगेलोय आनी जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोसान आमी बापाक दिन वाचतां आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोणेकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवान फ्रांसीस शेवेरा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सगळें बापाक वाखाणटा आमेन. आनी सोर पुदेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. शेवटाचें गीत T9 पेज 206. Argandita tuksai pini, deva mahi sulokini, bodhvyachi rani toge, amapapya sheratini, tukamolke Davidache, mondir bopo vitrit viche, bandar mahi kaklutiche, sukso